मोपा वाठारात चोरयेच्या घडणुकांनी वाढ जाल्ल्यान लोकांमदी भिरांत पातळ्ळ्या। फाटल्या 8 दिसांत खंय 2 घरां आनी गांवांतले स्कूल चोरांनी फोडले। हे खातीर थळावे कागाळ घेवन पुलीस स्टेशनात वचून पुलिशेक निवेदन दिलां। मोपा विमानतळ जाल्ल्यान वाठारात चोरयांचे प्रकार वाडल्यात। देखून पुलिसांनी रातचे वेळार पुलीस गस्त वाडोवची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या। पोलीस स्टेशनाचेर आम्ही मोपा पलतडवाडा आणि ग्रामस्थ हे सगळे आम्ही हांगासर आयले। याचे कारण म्हणजे काल एक इन्सिडेंट घडलो की मोपा एक घर फोडले। तसेच ह्याच्या पयलीं सुद्धा मोपान एक स्कूल फोडले, त्याच्या उपरांत एक घर फोडले। आज ही तिसरी घटना। ताका लागून अशे जर वारंवार घटना जर घडत जर रावले जायत जाल्यार आमकां सुद्धा सगळे जे लोक जे कामा धंद्या खातीर जे भायर खंय तरी वयतात ह्या सगळ्यांका एक धोको तयार जातलो। ह्या अनुषंगान आम्ही सगळे ग्रामस्थ आणि मोपा पलतडवाड्याचे सगळे आम्ही आज मोपा पोलीस स्टेशनाचेर आयले। तांकां आम्ही एक निवेदन दिले आणि तांकां सांगले की तुमचे जे पेट्रोलिंग आहा ते रात्रीच्या वेळार 11च्या उपरांत जे कोण भायर नाका त्या गोष्टींक लागून ते भोवता आसात जाल्यार त्या सगळ्यांका तुम्ही त्यांची चौकशी करची, तांकां हाडून विचारचे। कारण वारंवार आमच्या गावांत काही लोक पेट्रोल चोरतात, स्कूल फोडटात, घरां फोडटात आणि असेच जर हे गोष्टी जर फुडें फुडें चालत जर रावले जाल्यार एक दीस असो येतलो की घरातले सगळे ज्वेलरी ना जातले किंवा आणखी काही सगळे सामान ना जातले आणि मागीर त्या टायमार आमकां विचार सुद्धा करपाची एक मनस्थिती आसची ना। आयज प्रत्येक माणूस काबाड कष्ट करून काट्या कुट्यांसून काजी लागी करता आणि कितें करता आणि आपापले दागिने हे ते तयार करता। आणि जर समजा हे जर इतले करून लोकांनी कष्टान जर रुपया जमोवन सुद्धा जर असे जर चोरये जावपाक जर लागले जायत जाल्यार ही गोष्ट आयज खूप मोठो विषय आसा। आमच्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान सुद्धा ही ल्हान ल्हान 10 गावांक म्हाका दिसता पोलीस स्टेशनां दिल्ली आसात आणि ह्या येदेशा ल्हान गावांक जर पोलीस स्टेशनांक जर समज येदेशे जर हे असले घटना जर तांकां हे जर जायनात डिटेक्ट जर जायनात जाल्यार कित्याक ही पोलीस स्टेशनां जायी हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न।